Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. स्टुडंटांचो एक्सपोज केला तो एक्सपोजाचेर क्लियर कळटा की म्हादय मलप्रभान परत रिवर्सल फ्लोन चालू केल्लो आसा. एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, आय थिंक दिस इज वन इश्यू वेर देर शुडंट बी एनी पॉलिटिक्स अबाउट इट. एट द सेम टायम ऑपोजिशन शुड बी टुगेदर. आज कितें जालां, डिवायडेड ऑपोजिशन इज गिविंग इनफ ग्राउंड फॉर दीस रुलिंग पीपल टू डिवायड अस ऑन अदर इश्यूज. This can be resolved only legally. There is no other way out. आमच्या गव्हर्नमेंटान already has gone to the court. So it can be only resolved legally. पण ते लिगली ऐकतलं दिसतं बिकॉज अजून केस असून ते काम चालू उरतं. Only Supreme Court can resolve this. How आम्ही गोया cannot interfere in Karnataka president. खरें म्हणजे जाल्यार हो स्टेटीचो इश्यू, राज्याचो इश्यू. ह्या इश्यूक लागून आमी वेगवेगळे पक्ष आहा पळय, काँग्रेस, MG, गोवा फॉरवर्ड, आमी एकामेकाचेर चिखल फेक करच्या पेक्षा आमी ह्या इश्यूचेर सगळे एकठांय जावन जर लढात जाल्यार म्हाका दिसता ह्या इश्यूचेर बऱ्या पद्दतीचे आमकां न्याय मेळूंक शकता. आमकां केंद्र सरकाराचे पूर्ण विश्वास आसा की गोंयाक न्याय मेळटलो आनी मुख्यमंत्री जे प्रयत्न करता ताका निश्चितपणे यश मेळटलें.